लोकसभेक उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत भाजपा विरोधात मतदान जाला। लोक उलयना पूण मतमोजणी वेळार सगळे स्पष्ट जातले अशें आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकारान सांगले। पहिली गजाल म्हणजे दिस इलेक्शन हे सायलंट वोटिंग जाल्यार आमी देशभर भोंवले, आमी वेगवेगळ्या राज्यांतय गेले, गोंय सोडून गोंयचे सोंपल्या उपरांत दिल्लीन भोंवले, दिल्लीचे सभोवतणी राज्य आसा थंय भोंवले आनी दिस इज इलेक्शन ऑफ सरप्रायझीस। ज्या तरेन आमच्या प्रायम मिनिस्टरान वेगवेगळी विधानां केली, मटन तुझे मंगळसूत्र मागीर मुजरा हाज्या पासून पयर धमकी दिली की आपूण हे जालें जाल्यार तुमचो 7 बापूय याद करून दितलो म्हणून तातूंतल्यान तांचें फ्रस्ट्रेशन दिसून येता। आनी हें फ्रस्ट्रेशन जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट कितें जावपाचो आसा ते 4 तारीख सगळ्यांक कळटलेंच। गोंयांत दोनूय सीट म्हज्या कोतान इंडिया अलायन्स जिखतले। इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज कॉल एज फार एज नॉर्थ इज कन्सर्न। ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी म्हणटाली की हे जे आमी 1 लाखाच्या मताधिक्यान निवडून वगैरे येतले म्हणून ते सगळे फटिंगपणां इलेक्शनाच्या रिजल्टा दिसा तुमकां कळटले। जाल्यार गोंयांतूच न्हय पुराय देशातले एक्झिट पोल मॅनेज केला असो आरोप आपाचे आमदार वेंझी विएगसान केला। मतदान यंत्रात घोळ केला अशें ताचें म्हणणें। देखून मतमेजणी वेळार व्हीव्हीपॅट पावत्यांतल्यान मतां मेजपाची मागणी करतले अशेंय वेंझीचें म्हणणें। म्हणजे अरविंद सर परत त्या जेनी वयचे पयलो तेणें एक स्टेटमेंट दिलो आनी चोवपाक गेल्यार तो सारको सगळे एक्झिट पोल्स दाखयताय। फॉर एक्झाम्पल राजस्थान सगळे बीजेपीक उमडाय टिकेट्यो जिखल्यात। सो ग्राउंडार हे सगळे जे आम जे उलयता लोकां कडेन आमगे जे सर्वे आहा जे दाखयता तेच कांय अर्थ ना जालो लोक जो सांगत ते। सो ऑल दीज एक्झिट पोल्स आर बेसिकली अ फेक। सगळ्यांक एक मॅन्युप्युलेट केलो एक्झिट पोल्स दिसता। बट द क्वेश्चन टू वरी इज ते 3-4 दिसांक घेतो 1 तारखेर आनी 4 तारखेर आनी हे 3 दिसांक घेवपाक इतली व्हड फेक प्रोपगंडा करपाक कित्याक गरज हे चिंतपाची गजाल। सो आय वूड ओनली से वी हॅव टू बी अलर्ट एंड वी विल बी विजिलंट टुमोरो। आज जेन्ना काउंटिंग जाता फ्रॉम मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम टिल द एंड टाइम प्रत्येक जो वोट आहा तो आमी क्रॉस चेक करतले। जे जे जाग्यांनी जितले मॅक्सिमम व्हीव्हीपॅट ट्रेल्स जे व्हीव्हीपॅट अगेन्स्ट द ईव्हीएम जे कंपेर करपाक मेळटले मॅक्सिमम वी विल ट्राय टू कंपेर। जे जाग्यार डिफरन्स मेळटले वी विल ऑल्सो डिमांड फॉर अ कंपेरिजन बट वी विल मेक शुअर that everything is correct because the ground actually grassroots what we are finding out that it is showing that the NDA is losing overall and India Alliance is gaining the momentum and winning. But the exit polls has been shown, so it looks like the entire setup has been manipulated. Bureau Report, Gomantak TV.